लायटी बद्दल सगळे जाणा आनी लायट इतली म्हत्वाची जाला की घरा किचन लिवींग डायनींग खंयी ऑफिसान हॉस्पिटलांक शाळेंत खंयी वच रस्त्यार लेगून जेन्ना गाडयो मोबायल आयज आमकां इलेक्ट्रिसिटीची सामकी गरज. एक पावट एक उपास करून आमी जीव बरे भाशेन सारूंक शकता. उदक नासतना थोडो टायम पूण इलेक्ट्रिसिटी नासतना रावपाक व्हेरी डिफिकल्ट. आनी हाजें मत हे 23 इयर्स एसोसिएशन तुमचें लोकांचें आमच्या सरा बद्दल. आयजोरी सर आमचो हांगा ना पूण सराचें मन हुस्को मोग ह्या वेळार हिंगा उपस्थित आसा. 2 दीस जाले कालूय बीन आनी आयजूय बी सकाळीं फंक्शन बरे भाशेन जावपाक जाय. सर तुमी नासतना कशें करपाचें तरीकूय ताजे जिल्ला पंचायतचो मेंबर आपले सरपंचाचेर गणपताचेर तुमच्या लोकांचेर ताजो विश्वास देखून मुखार वच आनीक प्रोटोकॉल सांबाळ. आपल्या सरपंचाक जिल्ला पंचायत मेंबर्स आसा तेमकां सगळ्यांक माचयेर बसय असो हुस्को तेजो. आनी ह्याच हुस्क्यान तेणें रोड्स आनी वॉटर वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तेज्या मिनिस्ट्रीक येताले कितलींच वर्सां ताणें बरे भाशेन केल्लें आसा. आनी हें मिनिस्ट्री ताच्या हातीन सराच्या पडल्या उपरांत ताणें म्हटलें ही इलेक्ट्रिसिटी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक बरी जावची, रिलायबल पावर मेळचो, क्वॉलिटी पावर मेळचो. जशें डेप्युटी सरपंचान पयलेंच म्हणलेलें आसा हो पावस पडलो मातशें वादळ येयलें वारो येयलो कसलोय तुफान येयलो तो गोंयांत तुफान जावं ताजो इफेक्ट गोंयांक येवं रोखडीच इलेक्ट्रिसिटी वता. कित्याक आमचें नेटवर्क ओवरहेड वयर आसा खांब्याचेर सेफ्टी आसा. एक गाडी खांब्यार मोकली कितले 2 वरां 3 वरां 4 वरां सप्लाय नासता. एक झाड पडलें आनी आमच्या गोंयांत सुंदर गोंय झाडां फॉरेस्ट कवर खूब आसा. त्या वेळार आमकां एक चॅलेंज जाता एक झाड मारप एक काळजाक खंय तरी दूख जाता. पूण एट द सेम टायम पावरूय सांबाळप कशें हे दोनूय वस्तू कश्यो मेळटल्यो तो ताजो सोल्युशन अंडरग्रावंड केबलींग. पूण त्याच वेळार अंडरग्रावंड केबलींग हें खूब कॉस्टली 5 to 6 टायम. जेन्ना फायनान्स सांबाळून हाची गोंयची उदरगत करपाक जाय आनी त्या वेळार एक बरी सप्लाय दितली जाल्यार अंडरग्रावंड केबलींग करपाक. आयज हें भाग आमकां सराच्या मार्गदर्शना प्रमाणे सरान चिंतून एक थॉट आयलो की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी पयलेंच बांदोरा पंचायत अशें न्हू सगळे पंचायत सराक इम्पॉर्टंट आनी सगळ्या पंचायताक सरान आपली कामां वेंचून काडलेलीं आसा. पूण पयलींच पंचायत ही 3 कामां एक LT वर्क 12.5 कोटी LT लायन जी आमची घरां यूज करता ट्रान्सफॉर्मर सेंटर्सान वता. दुसरी जॉब जो आतां स्ट्रीट लायट जशें आमच्या सिटींक ऑक्टागोनल पोल जाता सुंदर दिसता वायर येयना पूण लायट पेट्टा बरें दिसता. तेच बरोबर सरान हे दोनूय प्रोजेक्ट जाता तितले बेगीन घडून हाडले ताजी वर्क ऑर्डर दिली. आनी एक 20 कोटयांचो प्रोजेक्ट अंडर सेंट्रल स्कीम ऑलमोस्ट हे 3 प्रोजेक्ट मेळ्ळे जाल्यार 50 crores प्रोजेक्ट बांदोरा पंचायतीक सरान घडून हाडलेले आसा. आनी व्हडलें भाग आमकां जशें म्हणलेलें पावर बरो मेळ्ळो जाल्यार सगळी उदरगत जाता वाड्याची स्टेटीची कंट्रीची घराची आनी सुसेग मेवता जिवाक. कित्याक गरमेन सोंसूंक जायना हेल्थ लेगून बिगडटा. सो ह्याच पासत देवाक आर्गां दिवन सराक थँक्यू म्हणूंक सोदता. कित्याक तुमचें एसोसिएशन कितले वर्साचें ते वॅल्यू वर्थ एंड एक्झिस्टन्स डिपेंड्स ऑन द एसोसिएशन विथ अ गूड पर्सन. कंटिन्युअसली तुमी सराक वेंचून काडलो आनी त्याच पासत सरान रेप्लिकेट केल्लें आसा. बांदोराच पंचायती बाकीच्योय 5 पंचायत सगल्यो मेळून 6 पंचायतींक सगळे 200 कोटयांची जॉब सरान ही मांडून ताजी वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. आनी ह्या मुखारूय आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी पावर मेळची. जो तुमी मोग सराक दिलो तोच मोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुमकां दितलो. हें म्हाजें कमिटमेंट तुमकां. आनी बरो सप्लाय बरो पावर तुमकां घराघरांनी मेळचो. तुमचो हो गांव सुंदर करचो. एक लायन लेगून ओवरहेड नासची ना आनी बरें तुमकां दिश्टी लेगून पडचें ना एक पावर कसो येता जो पावस वादळ येवं सप्लाय तुमकां बरी मेळटली. ह्या पासत सर वावुरला आनी जो सरान तुमकां मोग दिला तोच सराच्या मार्गदर्शना प्रमाणे सराच्या काळा
आमी तुमकां बरी सप्लाय दितले म्हणून हें म्हजें कमिटमेंट. आनीक तुमी सगळीं हिंगा हाजीर जाल्ले पासत तुमकां देव बरें करूं. एक ल्हानशा गांवांत शहरांत सुद्दां जालें ना, ते अंडरग्रावंड ते बांदोड्या पंचायती दिता आनी ते आमी श्रेय आमच्या सुनील ढवळकाराक दिवं जाय. कारण ते श्रेय दितना आमी प्रत्येकान आपलें काम समजोन जेन्ना गांवांत काम करतले, जेन्ना रस्ते खणटले तेन्ना लोकांनी बेश्टेच मिसअंडरस्टँड करून घेवचें न्ही. कारण जेन्ना खणटा तेन्ना धुल्लो हो जातलोच. तेच बरोबर हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता, जेन्ना खणटना आमचें तुमकां सहकार्य आसतलें. आमकां तुमी 2 लायनमॅन हेल्पर दिया, प्लंबर दिया, तशेंच आमकां जाय तशें आमकां टँकर दिया, जेणे करून लोकांक प्रॉब्लेम जावचो न्ही. तेच बरोबर आमचे मंत्री बाब सुदीन ढवळकरान एक असो प्रोजेक्ट हाडलेलो, दी सेवरेज. खरेंच येणाऱ्या काळांत सेवरेज ही सामकी गरजेची आहा. कारण तुमी पळयला आतां लोकवस्ती वाडत आसा. तेच बरोबर जो फोंडेचो जो नाला आसा पळय, मुद्दम तुमी पळयात नालांत जें कितें जालां. आनी अशेंच जाल्यार जर आमचे जे वॉटर रिसोर्स जे आहा ते बंद जातले आनी हे जर जाग्यार येतले जाल्यार सुदीन ढवळकरान जो प्रोजेक्ट हाडला आनी तो एक ल्हानशा गांवांत हाडला, वचून संपूर्ण गोंयांत पयलो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता भारताकूय पयलो प्रोजेक्ट आहा. तुमकां पळोवपा जाय, तुमी दुर्भाट वचून पळोवंक शकता. जेन्ना अर्बन सिटी आमकां लागीं आसल्या कारणान बांदोड्या पंचायतीक खूब डेवलपमेंट येतलो. जितको डेवलपमेंट येतलो तितके लोकवस्ती वाडटली. आनी तेजें सुदीन ढवळकाराचें विजन मुद्दम आमी आसतले किंवा नासतले, फुडल्या येणाऱ्या काळांत भुरग्यांक हें सदांच पळोवंक मेळटलें की बांदोड्या पंचायत किंवा मडकय मतदारसंघ हो सामको एक आदर्श मतदारसंघ पळोवंक मेळटलो. आयज म्हाका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हांगा पण म्हाका 2 शब्द उलोवंक दिले बद्दल हांव तेंचे आभारी आसा. असिस्टंट इंजिनियर आसा, म्हणजे लोवर स्टाफा कडेन सुद्दां ते पाठपुरावा करून तांच्यांनी हे आज जे अंडरग्रावंड केबलिंगाचें जे काम आसा ते पूर्णत्वा म्हणजे स्टार्ट करपाचे मार्गाचेर हाडलेले आसा. तुमकां म्हाका सांगपाक खुशी दिसता, जवळ जवळ 300 कोटीचे प्रोजेक्ट पूर्ण मडकय मतदारसंघाच्या हातूंत तांच्यांनी विदीन नो टायम तांच्यांनी सँक्शन करून ते पूर्णत्वा कडेन व्हरपाचो ध्येय दवरलेलो आसा. आनी ताजी शुभारंभ आतां आज बांदोड्या पंचायतीच्या स्थळान जाता. चड कांय उलोवपाक वचना, असो प्रोग्रेस तुमकां येणाऱ्या काळांत असो खूब दिसतलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांचो, जो आजून पर्यंत जावं नाशिल्लो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, फोंडा महाल जो आसा त्या महालांतल्यान एक्चुली गोंयभर लायट गेल्ली. आनी जर तर फाटली हें पळयलें जाल्यार फोंड्या महालानूच अंडरग्रावंडाचें काम उरलेलें. बाकीचे कडेन खूब कडेनचें जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता ऑल ओवर गोंयान गांवांत जे अंडरग्रावंड जाता ते पयले फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या हातून गांवचे जे आमचे गांव आसात, 6 विलेज आसा, त्या विलेजींनी पयले गोंयभर अंडरग्रावंड विलेज लेवलाचेर जाता. हाजो आमकां अभिमान आसपाक जाय. अशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें कार्य मुखार व्हरपाक आमकां सराचो हातभार लागचो. तशेंच व्यासपीठाचेर जे आमचे गणपत नायक ZP आसा, बाकीचे पंच आसा, सरपंच आसात, तुमी सगळे लोक आसा, तुमच्या सगळ्यांच्या मदतीन आमी ह्या मडकय मतदारसंघाचो कायापालट करुया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या वतीन, अशें हांव तुमचे मुखार मागतां. आनी हें जें अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम जातलें, त्यांचे जे विचार असतात, तांणी जे आज डिपार्टमेंट्स जे आज ते इंजिनियर म्हणून आसतात ते जितले कामां करून घेतात करतात, सगळे फूल जी फाटली 1 वर्साची कार्यावळ ताणें सांगली. कारण आमच्या मडकय मतदार सर आज हांगा ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित ना, काही कारणास्तव सांगलें ताणें. तेजे वतीन आमचे तेजे पुत्र बाब मिथिल ढवळकर हांगा उपस्थित आहा. तेंचे वतीन सरा चड उलोवपाचें हांव करत ना, की तुमी सगळे म्हाजे चड तुमी वळखता तांकां. परंतु फाटले 23 वर्सां हांवें पळयल्लो सुदीन सर, प्रत्येक गोश्ट जेन्ना हांव पंच आसूं सरपंच आसूं जावं आतां जिल्ला, जी गोश्ट हांव तेंचे मुखार दवरतां केन्नाच तें ना म्हणना. जशें आज स्टिफन सरान सांगलें की वीज खात्या बद्दल आमचे सर अशे आसात, पयलू ते EDC चेअरमॅन आशिल्ले. प्रत्येक गोश्ट मागीर PW मिनिस्टर जावं जी गोश्ट तेंचे मुखार येता दवरतात, आजी माजी पॉयंट सगळे दवरतात, तेन्ना ते बरे पाठपुरावा करून आपले प्रत्येक जे खातें ताका मेळ्ळें ती खातीं वेवस्थीत तेणेन योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. बांदकाम मंत्री आसतना
सबंद गोंयभर PWDक असो न्याय दिलो की आज पयलून जितले PWD मंत्री आशिल्ले ते कमी पडले, तशें आतां 20 वर्सां नंतर ताका आज जें खातें मेळ्ळा वीज खातें, फाटल्या मंत्र्यांक जें शक्य जालें ना तें आज मंत्रीपद घेतरी 1 वर्स जावन अजून, परंतु गोव्यांक आमच्या केंद्राच्यान जावं सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आज जो येणावळ येता ती चड आज ह्या खात्याक येवपाक लागल्या. कारण एक योग्य व्यक्ती जेका बरें बुद्धी आसा, ज्ञान आसा, प्रत्येक डिपार्टमेंट वेवस्थीत सांबाळपाची जेका कला आसा, त्या मनशाच्या हातीक पडले कारणान आज ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडटात. कुर्ती सबस्टेशन ह्या गोंयांत ऑलमोस्ट 60 to 70% लोड जो पावर आमी डिस्ट्रिब्यूट करता हें मेन सबस्टेशन जावन आसा. ह्यो इंटरस्टेट लायन कर्नाटका आनी महाराष्ट्रांतल्यान येता त्यो पयल्यो फोंडा येताल्यो, आजुनूय 2 लायनी येता त्यो आजून फोंडा येतात आनी 2 येता त्यो TVसान येतात, 2 कर्नाटका येता. मेन सबस्टेशन कुर्ती. सो आमी हालींच 1-2 म्हयने पयले 50 क्रोजाचो ट्रान्सफॉर्मर 63 MV आनी त्या सबस्टेशन अपग्रेड करपाक घेतला 50 crore 50 आनी तें काम ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें आसा. ट्रान्सफॉर्मर ऑर्डर दिल्ली आसा आनी तें काम बाय जानेवारी 2024 ह्या वर्सा कंप्लीट जातलें. सो इन द नेक्स्ट 8 to 10 months लागता तेका. एक ट्रान्सफॉर्मर एक ऑर्डर दिल्या उपरांत 12 म्हयने मिनिमम लागता तेका मॅन्युफॅक्चर करपाक. सो एक हो ट्रान्सफॉर्मर मेन फोंडा, उजगांव, फर्मागुडी ह्या वाठार, सेंट्रल गोवा तशेंच सावथ गोवाक आमचे वेर्ना, शेल्डें, तशेंच नॉर्थ गोवा पणजी कदंबा सबस्टेशन जें आसा ताका केटर करता. सो मेन हो ट्रान्सफॉर्मर अशें आमी म्हणूंक शकता ऑलमोस्ट 70% गोंयांत करता. पूण जेन्ना फोंडा कुर्तीक लागीं आसलेल्यान ताका चड फायदो जाता. कितलो कॉस्ट तेजो कॉस्ट अरावंड 50 crores. पण सर सपोज तो फेल केले जाल्यार सगळी एरिया टोटल ब्लॅकआउट जातली रोखडी. तोच न्ही ट्रान्सफॉर्मर आमच्या कुर्ती सबस्टेशनाक खूब आसा ट्रान्सफॉर्मर. हो मेन ट्रान्सफॉर्मर 220/33 kV 63. तो आख्या गोंयांत सप्लाय दिवपाक शेल्डें, वेर्ना. सो आनी अशें न्हू तो ट्रान्सफॉर्मर फेल जाल्यार दुसरें ना, पूण ह्या ट्रान्सफॉर्मरा उद्देशी एक्स्ट्रा तो लोड वाडत वता. ताका हीट जाल्ली आसा, कमर्शियल डिपार्टमेंट येता, हॉटेल्स येता आनी आमचो घराचोय लोड वाडटा. AC लोड वाडलेलो आसा. आतां समराक आमचो ऑलमोस्ट 750 मेगावॉट वाडलेलो आसा. हो पीक 2 वर्सां पयलीं आमचो 600 मेगावॉट हो ही वीज डिमांड आमचो गोंयांत वाडलेलो आसा. देखून तो उपकारतलो एक रिलायबिलिटी वाडोवपाक, क्वॉलिटी वाडोवपाक. आनी केन्नाय दुसरो ट्रान्सफॉर्मर फेल जालो जाल्यार ह्या ट्रान्सफॉर्मरा उद्देशी आमकां सप्लाय दिवपाक मेळटा आनी तेजी वोल्टेज जी लोकांक त्रास जाता तेजी ती इम्प्रूव जाता. सो ह्या तुमी आयज पळय जे अंडरग्रावंडींग जे केबलिंग केला पळय न्ही ते पावसा पयलीं जातलें कंप्लीट काय कशें कितें? आतां आमी वेगळे प्रोजेक्ट बांदोरा आमी 24 crore 2 प्रोजेक्ट घेतले. ते दोनूय प्रोजेक्ट पावसा पयलीं जातले. पूण हांगा फोंडा आमी आसा ते ऑलमोस्ट आयज आमी जे आतां फावंडेशन स्टोन घातलो आसा आमचो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री विनायक सर, ते 70 crore 8 फिडर ताका जवळ जवळ 1 वर्स लागतलें. एक्चुअली चड लागता पूण लोकांक त्रास जातले. केबल ऑर्डर केल्या उपरांत 3 म्हयने लागतात. सो आनी आमचे कडेन फक्त 2च म्हयने आसा. एक थोडो केबल येयलो जाल्यार लेगून तें काम फूल कंप्लीट जावचें ना, पूण मॅक्झिमम काम बाय जानेवारी कंप्लीट जातलें. सो स्टार्ट आमी ऑलरेडी केल्लें आसा, सगळो केबल ऑर्डर केल्लो आसा. ना पयलींच फोंड्या सिवरेजीचें काम आजून इनकम्प्लीट आहा. सो तितूर हें अंडरग्रावंड एक सांगूंक सोदता, आमचें फूल काम कंप्लीट जातलें येता 1 वर्सां. इतलेंच न्हू 70 crores जाल्या उपरांत आनी सेंट्रल स्कीम RDSS स्किमाच्या मार्गान आमकां आनी एक 200 crores सँक्शन जाल्लें जे फोंडा सिटीक RMU, DTCs आनी अंडरग्रावंड केबलिंग LT हेंय आमचें सँक्शन जाल्लें आसा. जवळ जवळ 320 crores फोंडा तालुकाक सद्याक सँक्शन जाल्लें आसा. सो हे सगळे प्रोजेक्ट बरे भाशेन चलपाक रोड फोंडचे पडटले, लोकांकूय त्रास जातले. सो एक बेस्ट टायमलायन म्हणल्यार 1 वर्स लागतलें आनी आतां ते बाय जानेवारी फेब्रुवारी लेटस्ट बाय मार्च हे सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले आनी एक आख्या फोंडा तालुकाक एक बरी सप्लाय मेळटली. हें म्हाजें कमिटमेंट. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.